घेवपाची गरज आसा पळय लोकांनी आनी ज्या तरेन लोकांनी पळयलां आनी देवस्थानाचेर आमच्या हिंदू देवस्थानाचेर ताका बोध घेवपाक जाय आनी आतां हुशार जावपाक जाय आनी कितें तें सरकाराक विचारपाक जाय प्रमोद सावंताक विचारपाक आनी सगळे मंत्रिमंडळाकूय विचारपाक जाय हेंच आमचें कितें ना म्हणल्यार आज आतां ह्या फातोडेर आख्ख्या गोंयकारांक एक आख्ख्या गोंयकारांक आमी एकच कितें मागणी आसा आनी कांय ना. कितल्यांक आतां मूर्ती काडली हांगासरली? आज तेंच सांगलें न्ही तुका भटजी आसा पळय हांगा भटजी कितें म्हळ्यार सगळ्या विजीक ताजी स्नान केलें गोमुत्र छिडकेलें आनी बरे भशेन आमी ह्या म्हयन्याक ती पुजा केली आनी काही 1-2 मिनटां भितर कितें म्हणल्यार मुर्ती काडपाक ताणें चालू केली. मूर्ती काडून आतां खंय येयल्या? आतां मुर्ती खंय मेळ्ळ्या तें आमकांय खबर ना कित्याक आमचो जो देवस्थानाचो मनीस आसा ताणें सांगलें की आमी मुर्ती काय घेवपाची ना मुर्ती घेवपाची ऑर्डरच नाशिल्ली काडपाची देवस्थान उडोवपाची ऑर्डर नाशिल्ली आनी सगळें काडलां आनी म्हाका खबर ना कितें जाता हाजे मुखार कळ्ळें तुका. आतां सकाळी कितल्यांक जे घुमटी आनी मूर्ती काडली गेली? हय कितल्या वरांचेर काडली गेली? 3 आनी मागीर ती खंय व्हरून दवरल्या स्थापीत केल्या? आमी थंय कंटेनर एक आसा आमचो कॉन्ट्रॅक्टराचो कंटेनर आसा टेम्पररी तो कंटेनर बरो ताका डेकोरेशन बी केलां साफ सफाई केल्या आनी थंय दवरला टेम्पररी. कार्तिकाक हांवें 25 तारखेर फोन केल्लो आनी ताका विचारलेलें बाबा तूं जागो दी आमी तुका टेम्पल बांदून दिता. ताणें म्हाका सांगलें 2 दिसांनी तुका आपूण जागो दिता 26-27 तेच्या उपरांत तेजी जाग ना. 25 तारीख आतां काल सकाळी फुडें त्या परतो फोन केल्लो तो म्हणून आपणा कडेन जागो बी कांय ना. म्हणून सद्याक आमी वीथ रिस्पेक्ट टू रिलिजियस सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदूज आमी थंय ती मुर्ती काडून दवरल्या. इन 2019 पेटिशनर हांगासरले पर्वरीचे जेन्ना कोर्टान गेल्ले आनी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कन्सेंट टर्म्स तेंच्यांनी फायल केल्ले बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन 2019 आनी ताचें क्लियर बरयल्लें आसा जी स्ट्रक्चर सर्वे नंबर 393/3 ह्या जाग्यार आसा ती काडपाक जाय आनी केअरटेकर कार्तिक कुडणेकर कपरेश्वर देवस्थान हाची सिग्नेचर आसा. त्या प्रमाणे ऑब्जेक्शन तेंचें कांयच ना अशें जालें. आमकां इशूच ना.